ओक्तार आमकां हे मेसेज पास जाली थोड्याक पावना ही आनी जायत जाण येता आसलोले पण जायते जाणांचे जायते भाशेन मनान कितें तरी आसतले आनीक कितेंय मनान आसल्या ते कडेन तुमी विचारून काबार करपाक जाता कित्याक कॉमेंट्स पळयतरी अशें दिसते अशें की आमी गोंयकार कित्याक एकठांय नाय कॉमेंट्स जायती मारताय तेजेर तेन्ना अशें दिसते अशें कॉमेंट्स मारताय आनी तो असो तो तसो चूक जायना सोन कोणा कडेन ना सगळ्या कडेन चूक जाता हांव सांगता कोणूच परफेक्ट ना म्हणून आमची भितर इवन जेजू पासून म्हणटा म्हाका कित्याक बरो म्हणटाय बापाक सोडून आनी दुसरो कोणूच बरो नाय म्हणून सो आमी हे एकमेका बोट दाखोवपाची बंद करपाची जोरी तर आमी सिरियस आहाय आमी जिखतली म्हूण सिरियस आहाय बीजेपीक आमी हारयतली म्हूण सिरियस आहाय हे सगळे कॉमेंट्स बी बंद करुया एकठांय जावया एकूच एक चान्स दिवया तेका या आतां कोळसो या आनी कितें रानां हे सगळी काबार कोत्ताय न्ही तेज्या हातीन घालया एक पाटी आनी पळोवया तो बंद कोत्ता काय कोण ना तो कित्याक म्हाका एक तेगे व्हिडिओचेर सांगलोले आहा तेणें की आयकलोले हांवें की तो सामकी आपण म्हणटा गोंयान तो सीएम जालो न्ही आपण कोळसो बंद करता म्हणून आनी हांव एप्रिशिएट कोत्ता तेगे डिसिजनाक कित्याक अशें माडाक लागून जालोलें तो हेतून सिस्टमान भितर गेलो आनी सिस्टमान भितर माड तेणी पत्ता हाडलो आनी तो कातरू दिवना ते झाड म्हणलोले केलोले ते म्हाका अजून उगड आसा आनी ग्रास कितें म्हणलो ते सो तेकाच लागून मुगेले एक उनवुनीत पोरवी तेका हें कितें इल्लेशें उरलां थोडेशें एक्टिविस्ट आहाय सगळे एकठांय जावन बळ मारून हाडायताय आनी साल्वार करपाक मुखार आहाय सो तेका एक चान्स दिवया मुगे हिसपान अशें ते फाटली सगळी सोडपाचे तेणी सोत्रान तो जांप मारली सोत्राची म्हणल्यार तेजी काणी आहा ती बेश्टी जावना तो सोत्रान तो बीजेपीन वचपाक लुइजिनान सगळी वाट लायल्या हे काँग्रेसा कडेन कांयच जायना कित्याक ते गॅरंटेड घेवन आहाय खूंय आहाय तेंगे कोर कमिटी खूंय आहाय ते खंयचेच कडेन ना आमी जिखतले बेश्टीन फार मारताय पोके आनी जिखपाचें कांयच ना तेंगे सिरियसनेस म्हाका जाल्यार कांय दिसती पडना तो पण बाबडे वावुरता हुंय वयता लोकांक एकठांय करून लोकांचे इश्यू घेता सो विच इज व्हेरी नायस तेंगे एकूय मनीस म्हाका दिसती पडना आमची ओदरच्यान पासून कोणूच येयना सो हे वेळार हांव एकूच मागता जे कोण कॉमेंट्स मारताय न्ही बाबा ते बंद करुया आनी हे जे 7 जाण आहाय तो एक कडेन आहा तोय आहा 7 जाणां बरोबर 7 जाण एकठांय जाय आनीक मुखार वचपाक वावुरया आनी तुमची जर फॉरेस्ट तुमी हे आहाय सिरियस आहाय जाल्यार एकठांय जाय सगळी डिफरन्सीस पयस दवरया आनी एक मुखार या आनीक विजय सरदेसाक एक मुखार एक चान्स दिवया आनी हे इल्लेशें उरलां ते साल्वार करपाक ते कडेन मागया ही 4 उतरां आयकली म्हणून तुमकां सगळ्यांक काळजां संजीव in person. I'm sure we're going to have a little chat later. But we did have a podcast some time ago before pre-council elections, and I did say at the time that Mr. Sardesai is well-read, knowledgeable, and experienced legislator. And God forbid, if he is in power again, I'm sure Goa will be productive, and there'll be stability. And actually, what I was going to say is, it's just been covered by Mr. Sardesai. Oh, thank you very much. तुम्ही आता सगळ्यांनी सगळ्या गोंयकारांचे व्यू ऐकल्यात आणि सगळ्या गोंयकारांकूय दिसता हांगा हाजीर आसतले आनी भायर आहा तांकांय जे एगेन्स्ट उलयतात तांकांय दिसता आमी गोंयांत चेंज जाय चेंज करतलो कोण जाण एकल्या गोंयकारांक चिंतपा जाय एक चान्स दिवपाक न्यू लिडराक आणि द ओनली वन who can bring the change and the potential leader who got the capacity, who got the courage, who got the stamina, who can bring the change in the next 5 years is none other than Vijay Sardesai. हांव म्हणना Vijay Sardesai is the ultimate, but give me a leader, दाखवया म्हाका गोंयांत एक leader who is more capable than him, who can guarantee us a difference. But एक ताका आमी चान्स दिवया फुडल्या 5 वर्सांक इतले फाटल्या 15 वर्सांक कितले बरें जाला ते सगळ्या गोंयकारांक चोयला सो वी कॅन टेक कॅल्क्युलेटेड रिस्क विथ मिस्टर विजय सो इफ यू कॅन टेक अ कॅल्क्युलेटेड रिस्क विथ मिस्टर विजय and if he let us down I will be the first one to raise the voice against him. I tell him in front of him. This is my word. आणि विजय बाब तुझे बारा सगळे आम्ही आसतले
जरी आमकां तुजो आमचो सपोर्ट तुका सदांच आसतलो आनी गोंयांतूय आमी तुका एकठांय सपोर्ट करपाक तयार कितेंय करून बॅक बॉल स्टील करून आमचो आदार करतले पूण एकूच हात जोडून उपकार मागता गोंयकारांक लेट डावन करूं नाका दिस इज माय ओनली रिक्वेस्ट टू यू हात जोडून हांव कॉंग्रॅच्युलेट करपाक सोदता सराक विजय सरदेसायाक कित्याक तांकां इंटरनॅशनल पॉलिटिशियन असो एक अवॉर्ड मेळ्ळलो आसा युकेन आनी युकेन खास करून तांकां रेकॉग्नायज केल्ले आसा. हांव सगळ्याचे वाटेन सराक कॉंग्रॅच्युलेट म्हणटा सगळ्यांनी एक ताळयो ही आमकां गोंयकारांक व्हडली खुशालकायेची गजाल. दुसरें म्हटल्यार आमी आतां सरा कडेन डिस्कशन केलां आतां इलेक्शन लागीं पावल्लें आसा आनी गोंयांत जे गोंयकार आसात तांकां युकेच्या पॉलिटिक्साच्या चड सदांच आमचो फोकस गोंयच्या पॉलिटिक्साचेर आसता. गोंयांत कितें घडटा गोंयांत कितें जाता कितेंय जावं गोंयांत कसलोय इश्यू जावं आमी सदांच गोंयचेर उलयतात. सेबीबाब येयल्लो हिंगा तोय सदां उलयता. जायते जाण आमी हिंगासून सोशल मिडियाचेरसून उलयताय कित्याक आमकां गोंयचो मोग आहा म्हणून पूण आमचे रिमार्क केल्लो कोत्ताय थिंगा रावन गोंयकार आमी आतां पोर्चुगेज जाले आमची सिटीजनशीप आमी गोंयकार न्हू अशें म्हणून ते आमचेर परतो वार करतात थिंगा रावन पूण आमकां वायट दिसना कित्याक तेय आमचे भाऊच. हांव केन्नाय म्हाजे कोणेय जो नेगेटीव कमेंट केलो जाल्यार तांकां सदांच सांगता पळय आमी तुमचे भाऊच तुमी आमचे अगेन्स्ट उलयला म्हणल्यार आमी सेपरेट जावपा नाय रगत आमचें एकूच आमचो डीएनए एकूच चेंज जावपा ना. आमी गोंयकारां हुंयच्याय तेरार आसूं आमी सदांच गोंयकार आनी गोंया बद्दल आमकां मोग आसतलो आनी देखूनच आमी युकेचे गोंयकार हे फावटी आमकां दिसता की सगल्यो ज्यो सेक्युलर पार्टीज आसा गोंया भितर त्या सगळ्या सेक्युलर पार्टीन एक प्लॅटफॉर्माचेर येवन फुडें सरोन बीजेपीक उडोवपाक सगळ्यांचोच हे आहा जे ओपोजिशन आहा तेंचो पूण एकठांय येवपाक कोण रेडी ना. सो हांव मागता आमच्या युकेच्या गोंयकारा वाटेन प्लीज एक प्लॅटफॉर्माचेर येयाय एकठांय जायाय उलोयाय एक डिसिजन घेयाय की आमी युनायटेडली एकठांय जावन हे फावटी बीजेपीक काबार करतले म्हणून आनी जेन्ना हें जातलें तेन्नाच तुमी बीजेपीक उडोवपाक शकता नाजाल्यार हांव सांगता हांगाच्यान बीजेपीक कोणूच उडोवपाक शकपाक ना कित्याक कम्युनल पार्टी एकूच आहा थिंगा आनी दुसरे कम्युनल पार्टीक थिंगा कोण हायना फकत बीजेपी एकूच कम्युनल पार्टी आहा जेका थिंगा व्हॅल्यू आहा. बाकीचे ज्यो पार्टीज आहा ते आमच्या हितून तांकां व्हडलोसो हे ना आनी तेच्या अगेन्स्ट जर सेक्युलर जे आहा त्यांचे 5 जर कॅन्डिडेट या 10 कॅन्डिडेट बसले 1 अगेन्स्ट 10 जाले जाल्यार तुमी डिसिजन करपाचे की कोण जिखतले. डेफिनेटली secular votes are more, secular ideas are more in Goa. Communal force जायत्या जाणांक गोंयकारांक लायक जायना पूण ही सेक्युलर फोर्स जर पावरान येतलो जाल्यार आमची एकवट आमची युनिटी गरजेची आनी ती युनिटी जर राखपाक तुमचे कडेन मागता आमी हिंगासून हात जोडून मागता प्लीज कॉम्प्रोमायज कराय येयाय तुमचे जे भितर कितेंय वेगळोचार आहा तो काबार कराय कम ऑन वन प्लॅटफॉर्म अँड फाईट टू डिफीट बीजेपी. दॅट इज ओनली वी अपील फ्रॉम यू. थँक्यू व्हेरी मच. फेलिसिटेट केला सगळ्यांक देव बरें करूं. तुम्ही सगळे आयले हांगा आनी एक क्लियर मेसेज जी दिल्या गोंयकारांनी की गोंयांतले गोंयकार जे हांगा लंडनाक आहात तांकां गोंयकारपण आनी गोंय हाजे चड पडना. सो वॉट वी सी इज अ ह्यूज फिलींग टू प्रोटेक्ट गोवा फ्रॉम हियर. दॅट इज अ कलेक्टीव फिलींग. आमी गोंयचे आमी सगळे गोवन क्रॅब्स म्हणून ते फामाद. आमी एकमेकांचे पांय फाटल्यान ओडपाक सदांच फुडें आसता. इतलें आसून पसून एक मत आनी एक वोट गोंय राखपा खातीर सगळ्यांचो आसा आनी तो तुमी क्लियरली सांगून दिल्लो. आतां होप कितें? होप की हो एकवट आनी एक मत कितेंय तरी इलेक्टोरल ट्रान्सलेशन जावन म्हळ्यार इट शूड ट्रान्सलेट इन टू सपोर्ट अँड वोट्स अँड पावर अँड जी एंटी इन्कम्बन्सी बीजेपीचेर आसा ती वापरून आमी
नवो सरकार घडोवंक जाय, जो गोंयकारपणाचो सरकार आसपाक जाय, जो गोंयांक फर्स्ट प्रिफरन्स दिता, प्राधान्य दिता गोंयकारांक. आनी हांगाचे जे तुमचे इश्यूज आहा, मेनली बींग ड्युअल सिटीजनशीप, हो मेन इश्यू जाता. खूब जाण म्हणटले तुमी की हांगा तूं ड्युअल सिटीजनशीप कित्याक काडटा, तूं एक रिजनल पार्टी, तूं कांय बीजेपीन ना, तुका कितें फायदो काडून हे ते मेनी क्वेश्चन्स इवन ऑन सोशल मिडिया. इश्यू असो आहा, जेन्ना दोतोर जॅक सिकेरीन ओपिनियन पोल मारलो तेन्ना देशान कोणेच ओपिनियन पोल म्हणटा आयकूंक नासलो. काश्मीरूय मागताले रेफरंडम, नॉर्थ इस्टूय मागताले रेफरंडम, पूण गोंयकारांनी मागलो आनी ओपिनियन पोल मेळ्ळो म्हणून आज गोंयकार म्हणून आमी आसात, नाजाल्यार आमी तालुका आसतलो. ते भशेन ड्युअल सिटीजनशिपाक लिगल बेजीस आसा. इटली कशी दिता की जो इटालियन मनीस खंयी जालो ताका इटालियन सिटीजनशीप मेळटा. इटलीक लॉस जायना हातून. ड्युअल सिटीजनशीप दिली म्हणून आमचे इंडियन भारताच्या सरकाराक कसलोच लॉस ना. सिटीजनशीप पोर्तुगेज कोणे दिली? इंडियन सरकारान दिवंक ना ती पोर्तुगेजांनी दिली. ती आमकां आमचे हिस्ट्रीच दुसरी आहा म्हणून आमकां चान्स पडलो तो. आनी ते सगळ्या गोंयकारांक पडना, ते थोडेच गोंयकारांक पडटा, ते खरे ओरिजिनल गोंयकार. सो त्या गोंयकारांचे इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करप आनी ही डायस्पोरा म्हण तांकां इन्वॉल्व करून गोंय एक नवें गोंय घडोवप, हो आमचो प्लॅन आसपाक जाय. आतां हो प्लॅन करपा खातीर थोडे सॅक्रिफायस, कॉम्प्रोमायज ते सगळें करपाक जाय. हे हांव करपाक सगळें हाजे पयलीं केल्लें आहा आनी हांव फुडेंय करपाक तयार आहा. पूण ताका एक लिमीट आसता. लिमीट कितें? इलेसांव तेंकलां हें लास्ट मिनीट करून एकवट बसून जावन कांय फायदो ना. कित्याक इलेक्शन इज नॉट ओन्ली अबाउट सम पीपल कमिंग टुगेदर. इलेक्शन इज ऑल्सो अबाउट ऑर्गनायझिंग एन इलेक्शन. ते इलेक्शन बूथ बीथ सगळे जाग्यार घालून घरांनी पावून आज साल्वादोर 5दा गेलो खंय, 5 फावटी मत मागून गेलो खंय तो डोर टू डोर. म्हाका दिसता गोंयच्या इतिहासान कोण 5दा गेलो नासलो. हांव वचपी आनी हांव चिंत्ता की ज्या दिसा म्हज्या पांयान ती इस्काती चडपाक जावचें ना ते दिसा हांव राजकारणांत आसचो ना. कित्याक दर लोकांक गोंयांत तूं घरा वचून मागना वोट, तर तो वोट मागना. तूं ताका केल्या व्हडला एनवलप धाड, तो म्हणटा येवन मागूंक जाय. सो हे जे कल्चर थंय आसा ते कल्चर हांगाय आहा. हांगा प्लस ते इज टेकन मोर हार्ड वर्क दॅन वॉट वी डू देर. सो वी हॅव लॉट टू लर्न फ्रॉम यू दॅट वे, बट वी हॅव टू टुगेदर बिल्ड अ गोवा. बिकॉज डीएनए म्हणून जी तुवें म्हणल्यार गोंयची डीएनए, हाव वी आवर सोसायटी इज बिल्ट. Our society is built on tolerance, on coexistence, on syncretic culture, on respect for diversity. हे सगळे जे आमचे गोंयांत आहा, दिस इज युनिक. जे आयज एकठांय जाला हिंगा सोर्सिना रेस्टॉरंटात मातसली आनी एकट्यानी देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमच्या गोंयकारांच्या नांवान जे एकठांय जाले हांगा आमचे सरा कडेन थोडी उतरां उलोवपाक, आमचे गोंय कशें साल्वार करपाक. सो ताका लागून हांव सर तुका देव बरें करूं म्हणटा. तूं आमच्या हे उतराक मान दिवन आयलो आनी आमची गोंयकारांची थोडी उतरां तुवें आयकली म्हणून काळजांतल्यान तुका देव बरें करूं म्हणटा.